मायमोगाचे योगार हा मनीषा जाधव सूर्यफळाचे हेडलाईन्स। धर्मापूर शिर्लीच्या जाणट्यांनी 39A केलो विरोध। ग्रामसभेत 2 गटांमध्ये पेटलो वाद पावलो थेट मारामारीचेर। कारापूरच्या प्रकल्पाआड थळावे ग्रामसभेत मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध। दखल घेवंक ना जाल्यार आडायतले रस्तो, दिली थेट शिटकावणी। पंचायतीची व्हड प्रकल्पांक मान्यताय। नावेली ग्रामसभेत सरपंचांनी सचिवाचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप। टीसीपी खात्याची येवजणेक मान्यताय म्हणत सरपंचान न्हयकारले आरोप। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। धर्मापूर शिर्ली गांवच्या जाणट्यांनी 39A विरोध केलो आणि 2009 वर्साच्या प्रादेशिक आराखड्याक मान्यताय दिली, जी शिर्ली धर्मापूर गांवच्या वांगड्यांनी तयार केली। आयज जाल्ले ग्रामसभेत लागसरच्या बिल्डरांच्या जमनीच्या प्लॉटाचेर 2 गटांमदी वाद निर्माण जालो। ह्या वेळार वातावरण बरेच तापट जाले। टोटल आमगेली जी एरिया मार्क केलो हा शिर्ली इट इज 12,10,000 आणि धर्मापूर आहा ती 16,58,000 एज पर आमी रिजनल प्लॅन 2009 जो तयार केल्लो तेज बद्दल आमी तो वयतली आमी आणि जो ऑफिशियल गॅझेट आहा ते आमी ऑब्जेक्ट करतली। आज एक इश्यू आसलो तुमगे एक इश्यू आसलो आणि जे सब डिविजन प्लॉट्स आहा आमगेल्या गावांत सब डिविजन बद्दल आमी तांकां प्रोविजनल दिल्ली तेज रिलेटेड एप्लिकेशन एक येल्ली प्रपोजल। सो तेक लागून मातशे बारीकशे तेंगे आर्ग्युमेंट जालो आणि काय ना इश्यू मातशे झगडी जाली न्हू झगडी जाली। सो ते म्युच्युअली तेमी ते मिटेन वयले कॉम्प्रोमाइज। आणि आमगे मेन डिमांड आहा तो 2009 एक गांवान एक प्लॅन तयार केल्लो आमगे सिनियरांनी गांवच्या आणि इन कन्सल्टेशन पंचायतीन एकठांय करून एक सबमीट केल्लो टीसीपी जायते तेमी इन्क्लूड केल्ले पूण सादे गोंयकार आहाय तेंगेले जमीन सोडल्यो इन्क्लूड करून आसतना सेटलमेंटाक आमगे गांवकार आहाय तितून सिल्लीन देखून विलेजी इन्क्लूडेड आहाय सिंपल तांकां गरज आहा एक्स्ट्रा बाटाची आपले घर वाडला ते चेड्या बांदपाक घरां आणि तेमी कोणा इन्क्लूड केले ते रिजनल प्लॅन जे आमी डिमांड करूं ना तेका ऑन हायवे सायड तेमी 1-2 व्हडले बिल्डरांक तेमी रिजनल 2021 नोटिफाय केले प्लॅनाचेर कित म्हणून सेटलमेंट एरियाज म्हणून धाकटी शेतां आणि आमी गोद्रे हाडय की 2009 2011 2015 2019 21 आणि 24 टायमा जेन्ना टीसीपीन कितें नोटिफिकेशन आमगे रिलेटेड आहा आमी टायमा ऑब्जेक्शन घातल्यां टीसीपीन। सो आमचे डिमांडा प्रमाणे आमगे 2009 आहा तो प्लॅन लोकांनी तयार केल्लो तो इम्प्लिमेंट कर हे आमगे डिमांड आहा। तूं लोकांगे आवाज आयकोंक सोदता तर ना इम्प्लिमेंट कर आनी ते कोण दुसरे लॉबी पडे तुवें इन्क्लूड केलो आहाय तेंकां काडून उडय आणि 39A स्क्रॅप करून आता वो नोटिफिकेशन तुम्ही विड्रॉ करचो म्हणून आम्ही प्रपोजल घेतलो आणि हे माध्यमांतल्यान मागता तूं लोकांगे सेन्सिटीव इश्यू आहा तो समजून घेतो आणि हो नोटिफिकेशन आमगे दोन्ही विलेजीन पडे आहा तो विड्रॉ करतो। ते धर्मापूर विलेजान टीसीपी डिपार्टमेंटान तांकां बिल्डरांक ऑलरेडी 100% FAR दिल्ली आहा। सो ते FAR ते ह्या आमच्या विलेजांनी नाका म्हणटात। सो ही तेंची ऑब्जेक्शन ना ती बिफोर 9th ऑगस्ट त्यांची सबमीट करतले आणि तेमी रिक्वेस्ट केल्ले आहा गव्हर्मेंटाक हे विलेजां आहा तशें तेंचे रिजनल प्लॅन फॉलो करतले। ना जालें जाल्यार हें जर जालें ना जाल्यार मुखाल्ली कितें आसता मुखार नाल्यार लोकांक कितें स्टेप्स घेवपाक पडले। आतां ऑलरेडी हे 100% FAR लागून तांचे इश्यू चलता आनी हे बिल्डर हे भाशेन प्रपोजल घातले आणि 100% 150-200% जावपाक शकता कित्याक सो ते ऑपोज करपाक आमचो ग्रामांत शिर्लेचो लोक 100% रेडी आहा ते ऑपोज करपाक।
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. पंचायतीन व्हड प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या अशें म्हणत सरपंच आनी सचिव हांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप केल्ल्यान नावेली ग्रामसभेत वाद निर्माण जालो. मजगती टीसीपी खात्या कडल्यान येवजणेची मान्यताय मेळटा अशें सांगून सरपंचान ते न्हयकारले. आपल्या गावच्या हिताकडेन आडनदर जाता अशें सांगून थळावे खरेच व्हडल्या प्रकल्पान विरोध करताले. सरपंच पॉल परेरा हाणें कसलेच पैसे घेवपाक न्हयकार दिलो आनी प्रकल्पाक मान्यताय पंचायत न्हय तर नगर आनी देश नियोजन खात्या कडल्यान मेळटा अशें स्पश्ट केलें. तशेंच ग्रामसभा वांगड्यांनी येरादारीची कोयडी करपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या विक्रेत्यांक काडून उडोवपाचो थाराव संमत केलो. कलम 39A नेमांक विरोध केलो आणि नावेली हांगाच्या प्रस्तावित टाटा पॉवर प्लांटाचो आक्षेप घेतलो. आमचे गाव मुस्ता सैनिक गावात नावेलीचा एसपी मोडयलो. 103 प्लॉट येताय आमच्या गावात. कितलोसो काळ जालो, रेझोल्युशन गेली पंचायतीन, हायकोर्टाक गेलो. आमी हायकोर्टाक गेलो तशी आमी डेमोलिशन ऑर्डर काढी. रोड एंड ड्रेनेज सर्वे नंबर सगळे आणि हे 300 डेमोलिशन केस एडीपी फुडें पेंडिंग आसा, टेनन्सी केस पेंडिंग आसा, एसटी कमिशन कोर्टान केस पेंडिंग आसा आणि हो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता विलेज पंचायतीचो सरपंच पॉल पेरेरा आणि सेक्रेटरी एका इलिगल कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता. 300 हे आता आम्ही रेझोल्युशन घ्या म्हणून सांगले ते रद्द कर म्हणून आपला पावर ना म्हणतो जाल्यार हुंचे कायद्या प्रमाणे पावर हा इलिगल डेमोलिशन रोडा ड्रेनेजच्या असतो ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचे. आज तुगे घेतलं ना रेझोल्युशन बरोवलो ना तेणे आपल्याच्यान रद्द करूंक जायना म्हणतो. रद्द करूंक जायना जाल्यार डेमोलिशन ऑर्डर आसतना हुंचे कायद्यान सेक्रेटरीन आनी सरपंचान ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिले. प्रोजेक्ट मेगा प्लॉटिंग तो म्हणटा प्लॉटिंग जावं म्हणटा मेगा प्लॉटिंग जातो जाल्यार अकॉर्डिंग टू सेनी तो म्हणटा सबडिविजन शूड बी अप्रूव्ड बाय द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग देन पंचायत इश्यू. सो तें जालें ना म्हणतो, तें जालें ना. तेका लागून तेमी ओनरां आहाय तेमी प्लॉट सेल करीत रावले. इंडिविज्युअल प्लॉट कोण घेयले तेणें सेल डीट केला, पार्टिशन केला एंड कन्वर्शन केला. एक फायली लीक ती सेक्रेटरीन आमगेली तेगेली दिली लायसन्स, सगळे डॉक्युमेंट चॅक करून दिला. तिसरे आमगे इनास वजन सांगितला 39/A सगळे ग्रामसभा मेंबर इन्क्लुडिंग द पंचायत हेड अपोज टू दॅट. स्टार्टिंग वेलकम करता असं सांगलोलें बरे भाशेन करूया, प्रपोजल हाडपा जाता बट दे टेक इट इन सच अ वे सेक्रेटरी चोर, सरपंच चोर, पंच चोर, सगळे चोर अंडर दीस अंडर दॅट अशें करून उलयता. सो हांवें ताका सांगलोलें वेलकम करता आसतना देखून डेव्हलपमेंटा लागून सजेशन एंड प्रपोजल हाडप दिस इज नॉट द एलिगेशन कोताय just because we are taking it in a sitaचे आहा एलिगेशन कितें म्हणून पळयना ना. दे शूड ऑल्सो टॉक इन अ मॅनर लायक दॅट. आनी मागीर तेक तरी कितें तरी राव सम ऑफ द इश्यूज म्हाका आयकोंक येयनाय. मायकाचे वेगळे तूं सांगी म्हणून जायना न्हू. सो आय हॅव ऑल्सो बरें करून सांगप यू वील ऑल्सो गेट अ गुड आन्सर. इवन दे आर डिस्कसिंग विथ आवर दॅट क्लार्क. आनी तो ऑडिटाक गेल्लो, ही नोज ही डिलिंग क्लार्क ऑफ दॅट. सो वी हॅव टोल्ड हिम टू ऑथरायज हिम टू एक्सप्लेन. लेट द रिपोर्ट शूड गो टू द पीपल इन अ सिस्टमॅटीक. हांव सांगल्या कडेन कितें उमेद जावपा जाता ही इज गिविंग क्लियर पिक्चर एंड दे आर ऑल्सो अपोजिंग दॅट ऑल्सो. हाव इट कॅन बी रेझोल्युशन दिवं यू नो. आमगेले रोड सायडीन मातशे आमगेले थोडे लोक आमगेले आहाय थोडे मागीर बायले आहाय म्हणटाय कितें रोड सायड नुस्तें विकताय, तरकारी विकताय, फ्रूट विकताय. तें मुडाय ती काडपा जाय. कलेक्टरा लेटर कोर आनी टेल द कलेक्टर टू रिमूव विथ द पुलीस प्रोटेक्शन टू काड तेंगा. नावेली विलेज पंचायतीन डेडिकेटेड मार्केट बीन ना. मार्केट आहा पूण मार्केट हांव पसून सोदना. सो मेनी टायम्स वी हॅव डन द ड्रायव. सो मेनी टायम्स दे हॅव गिवन देम हें घालून दिला पेपर्स घालून तूं भितर बसाय. जाणटे मनीस इन आवर टायम हे आयकोन येयलो ना. दिस हॅज टू स्टॉप. इफ यू कॅनॉट स्टॉप देन कॉल ऑफ दीस ग्रामसभा मिटींग. पूण हांव एक आमी ग्रामसभा चलयली 2 वर्सां शांतीकायेन बसोन
This type of thing I will not accept neither from the chair, neither from this. Okay? Decency aha, sarke bore. We are not come here at this age to listen to all these things. Yes, सगळे जाता, but this type of इंग्राउंड हे पण आमगे घरात आयलेचे नाव पिढी कोण नागाय आयले नाव ऑलरेडी आपके चेहराची पिढी जाओ हा वी हैव सीन आमगे केद नाही वी वर्ष 40 ग्राम सभा म्हणून आमगे केद नाही पेपराचेर नेगेटिव्ह येऊ ना बट ग्राम सभा म्हणटाय to discuss the problems of the people and of the village, not to fight here. आणि सरपंच आपण काय सांगता तुम्ही I let me finish. तुम्ही देशात काय बोलोय आणि आमगे ग्राम सभा मेंबराकडे मागता आम्ही ग्रँड देशात काय उलोवपा जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, लिंझी मिनेझीस आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयभर गाजपी कारापुराच्या प्रकल्पा आड थळाव्यांनी निशेध चालूच दवरला. कारापूर सरवण ग्रामसभेत गावात येवपी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड खूब बोवाळ जालो. फाटले सेगीत 120 दीस आंदोलन करपी थळाव्यांनी शारीकरणा आड भासाभास केली. पंचायतीन थाराव संमत केलो. सेगीत 120 दीस प्रकल्पा आड आंदोलन करपी गांवकारांनी परतून विरोध उक्तायला आणि व्हड शार उदरगतीक लागून गांवच्या पर्यावरणाचे लुकसाण जातले आणि थंयचे पारंपारीक वातावरण बदलतले अशें म्हटलां. थंयच्या थळाव्यांनी नाले रस्त्यांची वायट स्थिती जाल्ल्यान अधिकाऱ्यांक हातूंत दखल घेवपाची विनवणी केल्या. 4 म्हयने ह्या सरकारान लोकांक रस्त्यार बशिल्लेले आसात. गरमेन जाल्यार आतां पावस चलो, आतां गणेश चतुर्थी येवपाची आसा. सो लोकांचो जो पेशन्स आसा तो खंय तरी लिमीट आसता ते खंय तरी स्टॉप जाता. म्हणजे त्या लिमिटा भायर पेशन्स आनीक तेंचे कडेन ना तो. सो हेजे कितें फुडें जे जातले ते हांव चडशे म्हाज्या हातीन जितले कंट्रोल जाता तितले करूं शकतलो. पण जो एंगर आसा, एकट्याचो एंगर आसता तो त्या भायर म्हाजे कडेन कॅपेसिटी नासची ना ती कंट्रोल करपा खातीर. सो सरकाराक एकूच मॅसेज दिवपाक सोदता की त्यांनी लोकांक समजोवन तेंची मागणी आसा ती मागणी तेंची पूर्ण करून जाय. हो खंय तरी तुमचे कडेन जो रुल्स आसा ते रुल्स वापरून लॉ वापरून ही तेंचे स्टॉप काम करूंक जाय. जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन जी पावर आसा जावं आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक पावर आसा पावर यूज करून हे कन्स्ट्रक्शन खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय. बिकॉज जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा जे गांव आमचो काबार करता ते हे लोक सोसून घेवचे ना इतलेंच सांगता. न्ही तुम्ही जे रेजोल्युशन दिलें तुम्ही तेजेर कितके पर्यंत हें आसतलें म्हणजे कितके तुमचे डिमांड्स आहा ते रिजोल्युशन्स आमी 39A आमी 9 रेजोल्युशन आसा आणि अर्बनायझेशन आणि मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट हेच्या विरुद्धाक 9 रेजोल्युशन्स आसा. हे मेन रेजोल्युशन जे आसा गांव आमचे वाचोवपा खातीर आसा. बाकीचे आनी मायनर पॉयंट्स आसलेले पण जे मेन पॉयंट आसले ते आमी हे हितून कन्वे केल्लेले आसा. जे तेंच्यांनी पास हे केला ते मेजॉरिटीन म्हणजे युनानिमसली रिजोल्युशन्स आमचे सगळे पास जाल्लेले आसा. ते सगळे ते कन्सर्न ऑथॉरिटीज कन्वे करतले आमचे रिजोल्युशन जे आसा ते फुडले तेंचे मंथली मिटींग आसता तितून ते कन्फर्म करतले आणि ते फुडें ते कन्वे करपाक. आता लोधा प्रोजेक्टा खातीर 120 दीस जाले बसता. सो आमचो पाशयेंस सोंपलेलो आहा. आमी तेज्या फुडें डायरेक्ट आव्हान दिलां आतां की आमकां 10 दिसांनी हेज्या स्टॉप नोटीस दिना जाल्यार आमी सगळो गांव हायवेक बसतले. हायवे आडयतले विथ लिगल पोलिसेक इन्फॉर्म करतले, मामलेदाराक इन्फॉर्म करून बसतले. जो पर्यंत जर लोधा प्रोजेक्ट स्टॉप जायना तो पर्यंत आमी ओगी रावपाचें ना. गांव सद्या वाजाल्लो आहा. ही पंचायतू आमच्या आयकना. पंचायत सांगता आमी तुमच्या वांगडा आनी एक दीस सुद्दां आमच्या वांगडा येवंक ना. ते सपोर्टूच ना आमच्या वांगडा तेंचो. सो आमी डायरेक्ट आव्हान दिता की आमी हायवेक बसतले. सगळो गांवांतलो लोक हायवेक बसतलो. 300 ते 400 लोक बसतलो हे हांव सारकें आतां सांगूं शकता. न्ही ऑलरेडी तेंच्यांनी 3 फावटी स्टॉप नोटीस काडला अशें ते म्हणटा. स्टॉप नोटीस काडला पंचायती इतलोय रायट ना. आनीक कोण बिल्डींग बांदता तेजे डॉक्युमेंट येता ते रोखडेच स्टॉप करता. बिल्डिंगेची हे आसता बारीक बारीक फायली. हो व्हडलो प्रोजेक्ट येत जाल्यार आमकां उदकाचे सगळेच उदक आतां बारीक नोट करा की जनावरां सगळीं गांवांत भोंवता. कारापूरकारांनी सेगीतपणान गांव वाटावपाक यत्न केल्यात. काल एका अनवळख्यान 2 बायलांक मुद्दम येवन गाडयेन धपको दिलो. इतले सगळे जावनय थळावे ह्या प्रकल्पाच्या विरोधांत उबे रावल्यात.
गावचे स्वरूप बदलपी खंयच्याय प्रकल्पाक खर विरोध करतले अशें सांगून 39A विरोधान वाद बरोच वाडलो. निमाणे ग्रामसभेन मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आणि हेर शारीकरण येवजण्यांक विरोध करपी थाराव संमत करून फुडल्या पावलां खातीर तो संबंधितां कडेन धाडला. आज जी ग्रामसभा असलेली ती भरपूर लोक येतले तेका आणि ग्रामसभा पर्यंत जे तेंच्यांनी पॉईंट दिले जे 18 पॉईंट असले ते पॉईंट आम्ही त्यांचे ऐकले, तेजे रेजोल्युशन घेतला आणि तांकां सगळ्यांक रिप्लाय दितली. दुसरे म्हणटा ते एक लेक हे असले ते बायोडायवर्सिटीच्या हेका हे करून ते लेकाचे प्रश्न आम्ही सॉर्ट आउट केल्ले आसा. तेंची आनीक मागणी आसा जे कन्स्ट्रक्शन जे मेगा प्रोजेक्ट येतले ते 13 मीटर रोडाच्या हेजेर असले जाल्यार ते घेवप ना. जे 6 मिटराच्या हेजेर आसा न्हू तेजे तेंच्यांनी एक हे केल्ले आसा. आणि दुसरे म्हणटा ते जे इलिगल म्हणजे जे आम्ही दिन असतात जे कोणाचे गाडे बिडे घातलेले आसा ते गाड्यांचे तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून सांगला. पूण एक हांव स्थायीक सरपंच असल्या कारणान हांवें कितें म्हटलं जे स्थायीक लोक जे आसा जे आपले पोट भरतात तेंचे गाडे आसूं जर ते स्थायीक लोकांनी घेवन ते आउटसायडरांक दिल्ले आसा जाल्यार स्थायीक लोकांनी ते आपूण घेवन चलोवपाचे. तेजेरूच सगळ्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. मेगा प्रोजेक्टा बद्दल कितें सांगला? मेगा प्रोजेक्टा बद्दल पण आम्ही आता सध्या काय उलोवंक शकना. आम्ही स्टॉप नोटीस काढलेली, आम्ही शोकेस काढलेली. त्यांच्यानी जेन्ना आता कोर्टाक केलं ते दुसरे कोर्टाक चालू आसा. कोर्टाचो रिपोर्ट येतलो तो आम्ही पळयतले. 39A जे तेंच्यांनी जे जे पॉईंट दिला तेका सर्व लोकांचे सहमती आसा. आम्ही जे कितें गव्हर्मेंटाक दिवपाचें आसा आमच्या पंचायती तर्फे ते आम्ही सगळे तेंकां दितले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. गोमंतक धनगर समाजान दिवचल कासरपाल एक सामुदायिक बसका घेऊन अनुसूचित जमाती आरक्षणाची बऱ्याच काळासावन मागणी केली. हेर समाजांक मान्यताय आणि आरक्षणाचो लाव मेळ्ळो तरी अजून हे मागणेचेर उपाय काडूंक ना अशें समाज फुडाऱ्यांनी सांगले. ST आरक्षण हो प्रस्न फाटली कितलीशीच वर्सां चलत आशिल्ल्याचो उल्लेख करून समाजाच्या फुडाऱ्यांनी धनगर समाजाक अनुसूचित जमातींचे आरक्षण दिवचे अशी मागणी सरकाराक केली. हो दर्जो परत परत मागूनय या समाजा कडेन खूबदा आडनदर जाता. हे कार्यावळीत बाबू कवळेकरान हो विशय नदरेक हाडून दिलो. धनगर समाज मंडळ आणि गेल्या म्हयनेभरात सगळे मिटींग घेऊन आमचो जेन्ना आवाज गेली 23 वर्सां धनगर समाजाचो जेन्ना फेटाळ्ळो गेलो आणि तेजे उपरांत आमी ताबडतोब सभा घेवन म्हणटा अशी आयज ही चळवळ चालू केल्ली आसा की 23 वर्सां आमी आमच्या मागणीक लागून खुबशे फॉलोअप केल्ले आसात. 5-6 अहवाल केले, अशे अनेक त्रुटी 8-9 त्रुटी येयले जी निवारण केले सगळे केले तरी देखून ते खंय ते रिजेक्ट जावन येयले अशें आमकां आदळ्ळें. मागीर कळ्ळें आमकां सीएमाक जेन्ना घेवन गेले उपरांत आमकां कळ्ळें की ते रिजेक्ट पडलां तें चुकीन येयलां म्हणून आनी तें परत रेक्टिफाय करपा खातीर सीएमाक एक लेटर बरयलें सुद्दां लेटर बरयल्लें आसा आनी तें आशय आसा आमकां परत हें जातलें म्हणून पद्दती ओपन जातलें आनी आमकां न्याय मेळटलो. पूण आमकां एकच आतां आमी सगळ्याक जागृताय केल्ली आसा. आमच्या भुरग्यांनी आख्ख्या गोंयभर 52 मिटींग घेतल्यो कोकरा बैठका आनी आयच्यान आमच्यो प्रत्येक तालुक्याच्यो मिटींग सभा चालू जाल्ली आसा. आनी आयज पयली सभा आज बिचोली तालुक्यात जाल्ली आसा. आमचे अध्यक्ष आसात दिलीप वराक, सगळे आमचे पदाधिकारी सेंट्रल कमिटीचे एडवायज सेक्रेटरी आनी सगळे पदाधिकारी. आतां आमची मिटींग इतलेच खातीर की आमचो आग्रह अशी आमकां असो न्ही की आमी सरकाराच्या विरुद्ध कोणाच्या विरुद्ध न्ही पूण आमी आज पर्यंत आमी कसो लढो दिल्लो आहा की आमी आमच्या सेंट्रल कमिटी किंवा तालुका कमिटी आनी आमी अशेंच वचून मेळप, आग्रह करप, विनंती करप इतलेंच करी. पूण आयज पयली फावटी आमी गोंयभर एक पूल बांदला. सगळी समाज बांदवाक पूल बांदलो आसा. अनेक कोंकणा मिटींग जशें हांवें म्हणलें त्या प्रमाणे आनी आयज जे आमी तालुक्याच्या लेवलार मिटींगी स्टार्ट केल्ले आसा आनी आज पयली मिटींग ही तालुका लेवलाची हांगा मिटींग आसा आनी तातूंत आमी सगळ्या लोकांच्या वतीनी आख्ख्या आमच्या बिचोली तालुक्याचे लोक जे आसात त्यांच्या वतीने आम्ही आज रिक्वेस्ट करपाचें आसा लोकांक सगळ्यांच्या वतीने की आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. गेली धाकू वेदांतले थंय 2003 जेन्ना गावडा कुमी वेळी तांकां हें मेळ्ळें अनुसूचित जमात मेळ्ळें ST स्टेटस मेळ्ळो धनगर बांदूंक उल्लू केल्या. आमी केन्नाच अशें म्हणलें ना तांकां कित्याक मेळ्ळें म्हणून. कित्याक जेन्ना आमच्या 4 भावांची लढाई एटलीस्ट 4 भावांतले 3 जाण भाव मेळ्ळे तर 3 जाण भाव मेळ्ळे हें आमी समाधान मानलें आनी आमकां आज तो फाल्यां मेळटलें अशें हेतू आमी उरले. पूण आयज आमी खंय ती तब्बल 23 वर्सां जालीं अनेक अहवाल आमी करून दिले, अनेक त्रुटी येयल्ल्यो तेंच्यो आमी रिप्लाय दिली
तरी देखून आमच्या पदराक कांयच पडना. आयज आमची बिचोले तालुक्याचो ST दर्ज्या खातीर आमचो जो मेळावो आसा ते मेळाव्यान आमची सरकारा कडेन आमचे आदरणीय नेते बाबू कवळेकर सर यांच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमचो एकूच डिमांड आसा की आमचो जो ST दर्जो आमचो जो अधिकार आसा आमचो हक्क आसा तो सरकारान आमकां दिवचो आनी सरकार आमकां दितले अशी आमी अपेक्षा बाळगता. आमच्या बिचोले तालुक्यान जवळ जवळ 1600 ते 1700 पॉप्युलेशन आसा. 3 मतदारसंघ येता आणि 3 मतदारसंघान मेळून 1700 पॉप्युलेशन आसा आणि जवळ जवळ 1150-1200 वोटींग आसा. बिचोले मतदारसंघान आमची 950 वोटींग आसा. सांखळी मतदारसंघान जवळ जवळ 200-250 वोटींग आसा आणि मयान 200-250 वोटींग आसा. येता कदाचित जर सरकारान आमच्या बद्दल विचार करूंक नसत जाल्यार आमचे लोक सांगता आमचे लोक आमकां डेली सांगत आसता की आमकां ह्या गोष्टीचेर विचार करचो पडटलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बांबोळी अटल एथलेटिक्स स्टेडियमाचेर 57वी गोवा राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप 2026 बरीच रंगली. गोवा एथलेटिक्स असोसिएशनान आयोजित केल्ले हे 3 दिसांचे सर्तीत राज्यभरातले सुमार 1400 तरणाटे खेळगडे वांटेकार जाल्ले. गोवा एथलेटिक्स असोसिएशनान आयोजित केल्ले हे 3 दिसांचे सर्तीत पुराय गोंयांतले सुमार 1400 तरणाटे खेळगडे एकठांय आयले आणि ही राज्यातली सगळ्यात व्हडली एथलेटिक्स सर्त थारली. हे सर्तीक लागून नवोदित खेळगड्यांक वेगवेगळ्या ट्रॅक आणि फील्ड सर्तींनी वांटो घेवपाची आणि आपली खेळा कुशळताय दाखोवपाची संद मेळ्ळी. आज समारोप तांचो गोवा एथलेटिक्स असोसिएशन गेले 3 दीस ह्या ग्राउंडाचेर एथलेटिक्स महोत्सव चालू आसा. त्याचे उक्तावण आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केले आणि आमचे वेगवेगळे मंत्री आमदार हे तसे घेऊन गेले. ते असोसिएशनचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर आणि आता माझ्या बरोबर आसा आमचे उपाध्यक्ष राजसिंग राणे आणि संपूर्ण टीम तांची 3 दीस आज लास्ट डे एक बऱ्या तरेचे पार्टिसिपेशन एवरी इयर ते ऑर्गनायज करतात आणि गोंय मधल्या सगळ्या भागातले भुरगे काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत सगळे भुरगे तातूंत भाग घेतात. त्या हातून 2-3 दिसाच्या ह्या इव्हेंटान तर एक 1400 समथींग अरावंड 1400 एथलेट्स तांच्यांनी भाग घेतलो. म्हाका एक हाच्या भितर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक भाग घेवपाक म्हाका एक संद मेळ्ळी आणि हांवें पळयलें की रनिंग आसत वेगवेगळे इव्हेंट जे आसा ते तांच्यांनी हांगासर केल्ले आसा. हांव तांकां कॉन्ग्रेच्युलेट करता सगळ्या भुरग्यांचे. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. राज्यभर मध्यम पावस आणि कांय दोंगराळ वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो. पावस चड पातळत आसलो तरी गोंयांत नैऋत्य मान्सून अजूनय दुबळो आसा, हवामान विभागाचो अदमास. फुडल्या सप्तकात गोंयांत मध्यम पावस पडपाची बरी शक्यताय आसा. आयज घाट आणि उदेंत वाठारांतल्या कांय सुवातांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय IMDन दिल्या. सोमारा सावन मध्यम पावस पडटलो पूण हवामानाचो अलर्ट जारी करूंक ना. फाटल्या 24 वरांत धारबांदोडात उटंगराचो पावस पडलो जाल्यार वाळपय आनी फोंडा हांगा मध्यम पावस पडलो. सोमारचे तापमान 31 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. गोंयांत मध्यम पावस, घाटात उटंगराचो पावस. गोंयांत पावस उणो. गोंयांत पावसाची उणीव 34%. उत्तर गोंयांतली तूट 41.5%. दक्षिण गोंयांतली तूट 27%. तापमान 31 डिग्री ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटलो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.